पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या बापा सदमानता देवा सर्वपदवीदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवेस सांबाळलो आग्वार मरे तांय जल्मलो पोंच पिलाता ताणें कोस सोंसले ताका कुसार चोरलो तो मायलो ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या तो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें जिवें मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तल्लेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जे तांय आसा ओसुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरिया देवाची माये आम पापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जे तांय आसा ओसुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरिया देवाची माये आम पापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जे तांय आसा ओसुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरिया देवाची माये आम पापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. तेर्साचें मागणें जावन आसा फामिलीचें मागणें जो कुटुंब सांगाता मागणें कोत्ता ती सांगातान जियेतात. मोगाच्यानो आंकवार मारयेच्या इश्कोलांत आमी जेजू उजवाड विशीं शिकता. आयच्या तेर्सान उजवाडाच्या गुटाचेर मुणगे जेजूच्या मुनयारी जिवितांतल्या थोड्या मुखी घडण्याचेर आमी नियाळ कोत्ता. जेजू आमकां सासणीक जिविताचो उजवाड घेवन आयलो. कोरोना व्हायरसाक लागून संवसाराचेर कालोख आयला कसो दिसता. ह्या कालोखांतली भायर सरूंक आमकां उजवाडाची गरज आनी तो उजवाड म्हणल्यार जेजू. तेर्साचें मागणें उद्देशीं जेजूचो उजवाड आमचेर फांकता. आमी जेजूच्या पोरजोलान भरता आनी होच पोरजोर दुसऱ्यांक दिता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमचेर आयल्या कालोखाक नोपयत कोर म्हूण ह्या तेर्सान मारयेक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. आयज आमी नियाळुया उजवाडाचे गूट. पयलो गूट जॉर्दान नदयेन जेजूचें स्नान. मागणें मोगाला बापा पवित्र स्नानाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. जायतीं आमचीं भावां भयणां आपले क्रिस्ती आपोवणें वळखून घेवंक जावं आमचे दोतोर नर्सी आनी हेर सेवक कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्टवतल्यांची आपखुशेन सेवा कोत्तात. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी प्रार्थना आनी आमकांय आमचे क्रिस्ती आपोवणें वळखूंक जेजूच्या मिसावांत वांटो घेवंक उरपा मागता. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तल्लेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जे तांय आसा ओसुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्योन मरिया देवाची माये
आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां हेमकोणाच्या उज्यांतली वच सर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्यान. दुसरो गूट काना गांवांत लोग्ना वसऱ्यान जेजूची आप परगटणी. मागणें मोगाला बापा गोरजेक सांपडलोल्यांक वाटसुऱ्यांक सांडलोल्यांक आमच्यांनी जाता तो आदार दिवंक आमची काळजां मनांक आयतीं कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तालनेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरिये देवाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली बोर स्वर्गात सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो गूट देवाच्या राज्याची परगोटणी मागणे. मोगाला बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले राजकारण फाटीं दवरून ह्या वेळार पोरजे पासत वावरूंक तांकां बरी बूद आनी सरोल मन बरे निर्णय घेवंक बापा लागीं पवित्र आत्म्याचें देणी मागतना आमी देवाच्या राज्या खातीर वावरूंक कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जेताय आसा उसुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरिया तवाचे माये आमच्या पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.
हे म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वो सर्गात सगल्या ओतम्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. चवथो कूट जेजूचें रुपांतर. मागणें. मोगाला बापा, तूं आमकां तुज्या पुताचें आयकूंक ताचें उतर सांबाळूंक आपयता, तर आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान आपलें जिवीत जेजूच्या शिकोवण्या पोरमाणें चलोवंक आमकां कुडपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तालेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वो सर्गात सगल्या ओतम्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. पांचवो मिसेल. मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. मागणें. मोगाला बापा, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ह्या गंभीर परिस्थितीन देवाचें उतर आपल्या पोरचे सोवें पावोवंक वावरूंक तांकां बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण बापा लागीं करपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तालनेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा, ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया तवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयल्ले सर्वेस्पो जेताय आसा,
ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो जेताय आसा. ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आतां आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां, निवार आमकां एकोणाच्या उज्यांतली, वर सर्गात सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. नमन राणी एकागतीचे माये, तूंच गे आमचे जिवीत, अमृत आनी बरवासो. आमी बोदेशी इवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणात आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्था. आमचे दोयालचे रातींनी तुजी कागुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाल, तुलो बांकवार मारी. ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. शेवटाचे मागणे. मोगाला बापा, तुज्या पुताचे उजवाडाचे गूट आमी नियाळ्ळ्या. जेजूच्या उजवाडान आमी नवी मनशां जावंक आमकां निर्मी. आयज आख्ख्या संवसाराचेर संकोश आयलोलें आसा. जिवीत खूब आगवाड जाला. आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या. दोनयाक तुजी काकलुतीची दिश्ट आमचेर घाल. आमी पातकी, आमकां बोगोस म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं, अशें जावं.
देवा मुखार बोरावच्या आमची मोदल्या फावो कोणा पावन आसतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पावन आसतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्याची पो कोणू सुरो आमकां जिवीकोच्या आयज आमचो उलोयतलो आमकां जिवीकोच्या आयज आमचो उलोयतलो. मोगाळ बाबलीन आज आमचे मदें फादर आग्नेलो डायस हो गांवान कोरगांवचो पेरणे आनीक 21 ऑक्टोबराचे 2009 ह्या वर्साक ताणें पाद्रीपणाची मागणी घेतली आनीक पाद्री जाले उपरांत कोलवा फातोड्डा आनी कुंकोळी ह्या गांवांनी पातकूर कसो वावुरलो. आतां आमचे सिमनारींत आसा धाकटे सिमनारींत तर ताका आमी एक दिता आयज ही मिसाची भेट आमची पासत भेटयतलो 3 नोव्हेंबर. तशेंच आयचे मिसाची मांडावळ करता सेंट माताय समुदाय मारा 4 आनी सेंट थॉमस समुदाय मारा 5. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आयज सांत जुआंव बावतिस्ताच्या नोवेनाचो 3रो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सोत मानता जेजू क्रिस्ताक बापाच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक. देवाचे गूट सोत मानपाक सोंपें न्हय. कितलेशेच प्रश्न आमच्या मनान उप्रासतात. आयज तुमी तुमकांच विचार करून पळयात. हो प्रश्न आमच्या मनान केन्ना तरी आयला जातलो. जेजू खरेंच देवाचो पूत? तो खरेंच म्हजो सोमी? आमचो जबाब कितें काय? केन्नाय आमी आमच्याच प्रश्नांनी घुस्पट्टा वा आमकां जबाब मेळना तेन्ना आमी तें सोडून दिता. आयज शुभ वर्तमान चितान आयकुया. जुआंवाचो शुभ वर्तमान आमकां सांगता इतलो देवान आमचो मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें मनशाच्या तारणा खातीर मनशा रुपान धाडलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें. हाचे वयर नियाळ करूंक आनी जेजूक खरेपणी आमचो सोमी म्हूण मानून घेवंक आयज आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज. हेंच मन बापाक उबारतना ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जुआंव बातिस्तान जेजूची वाट तयार केली. कित्याक जेजू जावन आसलो क्रिस्त, बापाचो एकलोच पूत आनी आमचो सोमी. हाका लागून जुआंव बातिस्तान ताची वाट केली. जुआंव बातिस्तान सोत मानलें की होय हो खरो देवाचो पूत, तो आमचो सोमी, तो जावन आसा क्रिस्त म्हूण. आनी आयचो सेवादूर आमकांय हेंच सोत मानूंक उलो करता. पूण कांय पावटी घडये ह्या आमच्या सोमयाक, ह्या आमच्या क्रिस्ताक सोत मानूंक आमी चुकल्या. आमचेर तुफान वादळ आयले तेन्ना आमी भिवून पयस गेल्या. आमी जेजूची येवचे सुवातेर घोडी हांगा थंय दुसरे कडेन धांवल्या आनी ह्या वरवीं जेजूक अपमान केला, आमी पातक आदारला. असल्या आनी हेर दुसऱ्या पातकांची आमी दूख धरया आनी त्याच बापा लागीं बोगसोणे मागुया.
सगळीं आज जोडून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां साकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutku, Somia kakutku, Risa kakutku, Risa kakutku, Somia kakutku, Somia kakutku. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी उबारुया. आमच्या गोराब्यांनी दुयेंत पिडीत आसात. जायतीं भाव भयणां जीं जेजूचेर आजुनूय सोत मानिनात, जेजू स्वामी म्हूण मानून घेनात, तांचे पासत मागुया. सर्वेस्परा जुवावान जेजू फुडें वचून ताची वाट तयार केली. ताचे शिकवणेक पाळो दिवंक आनी सोडवणेचे वाटेन चलूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. हे पोरी ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सुनवडणारा जेजू क्रिस्ताशी आमी शिताबेन पावोशी कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचे कारबारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या सगल्यांक पुनर्जीवन जातली म्हूण ते परगोडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां दवरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यान तांकां बंदखणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकल्लें तितल्याय जायत्या जाणांनी सोत मारलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री पोरम याज्ञीक आनास आनी कायफास जुवांव आलेसांद्र आनी पोरम याज्ञिकाचे कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुजाल्याक जमलीं. धर्मदुतांक मोदें उबें रावन ताणें विचारलें, कोणाची पदवीन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरून पेद्रून तांकां म्हणलें, पोजेच्या फुडारानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दोयाल करणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोत्तात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जाल्लो तें तुमी जाणा जावंक सोदतात. तो सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोजेक आमी कोलीत कोत्ता. तुमी खुसार मालोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केल्या नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान
आनी ताचे पोदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोनशा सोदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेलूंक शेकोना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. आमचो सभाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोनीचो फातोर. सगळीं म्हणया, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोनीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोगती कोतलांनी म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोनीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावुया. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तांकां जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव आनी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावुया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुआवा परमुणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणे, जसो मोजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचे जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचे फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचे तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो ओदीक मोग केलो. कित्याक ताची कर्तुत्वां नश्टी आसली. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपली कर्तुत्वां कसली ती कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता परमणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सोवे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सोत मानता जेजू क्रिस्ताक, बापाच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोमयांक. ह्याच विशयाचेर आमी नियाळ करुया. पयलें उतर जेजूक, सोत मानता जेजूक. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल जुजे लागीं आयलो आनी जुजे न्हिदलेलो आसतना ताच्या स्वप्नांत तो ताचे लागीं उलयलो आनी ताका सांगलें, जो आंकवार मारीच्या कुसव्यांत जो भुरगो जल्मचो आसा, ह्या भुरग्याक तूं नांव दवरतलोय जेजू. कित्याक हो संवसारांत येवन सगल्यांक सोडयतलो, सगल्यांक तारण दितलो. जेजू ह्या नांवाचो अर्थ जावन आसा देव सोडवून दिता. देव सोडवून दिता. गॉड सेव्स. देव सोडयता वो सोडवून दिता. आनी खरेंच आमकां ह्या नांवा वरवीं जेजून आमकां सगल्यांक पातकांतलीं सोडयलीं. जी आमी काळोखांत जियेतालीं तांकां ताणें उजवाडांत हाडलीं आनी आमकां दाखयलें की कितलो तो आमचो मोग करता. देव आमचो कितलो मोग करता हें जेजू वरवीं आमकां गमून आयलें. दुगूस जेजून आमकां सगल्यांक सोडयल्यांत, सोडवून आमकां फावो केल्या. आपल्या नांवांतल्यान जी समजुणी दिवन ताणें आमकां सांगलां. भाव भयणीनो, आमकांय नांवां आसात. आमी आमच्या भुरग्यांक नांवां दवरता. आमच्या आवय बापायन आमकां नांव दिल्लें आसा. आमी आमच्या नांवाचो अर्थ जाणव गाय. जेजूच्या नांवाचो अर्थ गॉड सेव्स. देव सोडवयता, सोडयता व सोडवून दिता. आमच्या नांवाचो अर्थ कितें गाय? कांय पावटी आमी आमच्या नांवाक आवय बापूय आपले बापायचें अर्दें नांव आनी आवयचें अर्दें नांव करून भुरग्याक नांव घालता, जाका अर्थ आसना, मिनींग आसना, कांयच ना. पूण जेजूच्या नांवाक अर्थ आसलो आनी त्या नांवा प्रमाणे जेजू जियेलो. आमचोय बेस आमच्या नांवा प्रमाणे जावंक जाय. नुगूच आमच्या नांवांक मिनींग आहा गाय? आसा जाल्यार त्या प्रमाणे जिवया. त्या प्रमाणे आमचो बेस जावं दी. आमकां खबर ना जाल्यार आमी सोदून काडया आमच्या नांवाचो. म्हजें नांव आग्नेल. आग्नेल म्हणल्यार कितें? आग्नूस, लॅतीन भाशेन आग्नूस म्हणल्यार लॅम्प. आग्नूस देई म्हणल्यार लॅम्प ऑफ गॉड. नुगूस हांवें देवाचो लॅम्प, देवाच्या मेंढऱ्या भाशेन जिवंक जाय. नुगूस म्हजो बेस, म्हजो वावर मेंढऱ्या भाशेन जावंक जाय. नुगूस आमी जे नांवा प्रमाणे जियेता आमच्या बेसा प्रमाणे जिवंक आमकां फावो. दुसरें उतर विशयान आसा क्रिस्त. जेजू क्रिस्त. ग्रीक भाशेन क्रिस्तोस आनी हिब्रू भाशेन मसाया. दोनी उतरांचो क्रिस्तोस आनी मसाया म्हणल्यार एनॉयटेड वन, म्हणल्यार माखलोलो. माखलोलो. इस्रायलांत कोणाक मागतालेत? जे कोण राजा आसात, राजा जावंक वतात तांकां मागतालेत, याज्ञिकांक मागतालेत आनी प्रवाद्यांक मागतालेत. हांकां मागतालेत आनी ते पवित्र मनीस जावन आसलेत, धर्माचे फुडारी जावन आसलेत, देवाचे लागशिल्ले मनीस ते आसले. जेजूय देव जेजूक मागता, पवित्र आत्म्यान मागता आनी पवित्र आत्म्यान मागून तो आमकां तो दिता की हो जावन आसा राजा, हो जावन आसा याज्ञीक, हो जावन आसा प्रवादी. म्हणल्यार जेजूक ही 3 मिशनां फावो जातात. राजकीय मिशन जावं प्रवाद्याचें मिशन आनी याज्ञिकाचें मिशन ताका फावो जाता. हें कार्य, 3 कार्य देव ह्या आपल्या पुताक जेजूक दिता. आमी बावतिजमा वरवीं, किरिजमा वरवीं आमी पवित्र आत्म्यान आमकां मागल्यात. म्हणटकूच ह्या जेजूच्या 3 मिशनांत आमकां वांटो आसा. राजकीय जावं प्रवादी ओ याज्ञीक हातून आमकां वांटो आसा
की आमी जेजूक गोवाय दिवं. न्हयच उतरांनी पूण कोरन्यांनी आमी जेजूक परगटूंक फावो. जेजूची आमकां दुसरो मनीस मेवता तेन्ना ह्या दुसऱ्या मनशान म्हणूंक जाय तुजे सोवे जेजू जियेता. वो आमच्या कोरन्या वरवीं आमी जेजूक आमी दाखोवन दिवंक जाय. असल्यो बऱ्यो कोरन्यो आमचे सोवें जावंक जाय. तेन्नाच की आमी ह्या क्रिस्ताक आमी सोत मानता म्हूण कळोन येतलें. तिसरें उतर आमच्या बापाचो एकलोच पूत. जेजूय पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन म्हणटा मनशाचो पूत म्हूण वापर करता. हांव मनशाचो पूत हें उतर आमकां जायते फावटी मेळटा. आनी एकलोच पूत म्हणून आमकांय पवित्र पुस्तकांत फावो जाता. आनी बावतिजमा वरी आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. जरी तर आमी सगलीं भुरगीं जाल्यार जेजू एकलोच आपुरबायेचो पूत कसो जावं येता? कित्याक जेजू आपुरबायेचो पूत गाय? कित्याक आमी जल्मुच्या आदीं जेजू आसलो. संवसार रोजचे आदीं जेजू आसलो आनी बाप आसलो, देव आसलो. नुगूज जेजू आमचे पयलीं आसलो आनी जेजूचें आनी देवाचें बापाचें एक युनीक रिलेशनशीप आसलें. एक खेरीत संबंद आसलो, एक युनीक संबंद जेजूचो आनी देवाचो. हाका लागून तो आमचे पयलीं आसले देखून आनी तांचो संबंद एक युनीक आसा देखून तो एकलोच आपुरबायेचो पूत. जेन्ना जेजू जॉर्दान नदींत बावतिजम घेता जुवांच्या हातांतल्यान तेन्ना आवाज आयकूंक येता, ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. ताबोर दोंगरार जेन्ना जेजू जुवांक पेद्रूक आनी जाकोबाक घेवन गेल्लो थंयसरूय व्हडलो आवाज आयकूंक येता, ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. नुगोज देव आमकां सांगून दिता की हो म्हजो आपुरबायेचो पूत. म्हणटकूच जेजू जावन आसलो देवाचो पूत. हें की आमी सोत मानूंक जाय. हें की आमी परगटूंक जाय की जेजू देवाचो पूत म्हूण. आनी चवथें उतर सोमी, आमचो स्वामी. आमचो स्वामी म्हणल्यार गुरुजी, दोनी मास्टर. लोक जेजूक म्हणटालो तूं गुरुजी, हो आमचो स्वामी म्हणटालो. आनी जेजू म्हणटालो तुमी सारकें उलयतात, खरेंच की हांव तुमचो गुरुजी आनी स्वामी. गुरुजीचें काम कितें? गुरुजीचें काम बरी शिकवण दिवंक, बरें मार्गदर्शन दिवंक. आनी जेजू तें करतालो. एक स्वामी, एक दोनी म्हणल्यार सगल्यांचो एक सारको मोग करपी, सगल्यांक एक सारको लेखपी. जेजू स्वामी आसलो, दोनी आसलो. त्या भायर जेजू जायत्यो मिलाग्री करतालो. असल्यो मिलाग्री आनी कोणाच्यान करूंक जावंक ना. म्हळ्यार जेजू एक उतर उलयतालो, म्हणटालो दर्या शांत जा, दर्या शांत जातालो. वादळ तुफान थांबतालें. जेजू म्हणटालो देंवचार भायर सर मनशांतलो, आनी देंवचार भायर सरतालो. जेजू हात लायतालो आनी मेल्ल्यांक जिवी करतालो. असलीं अजापां कोणेंच करूंक नात. आनी जेजू ही असलीं अजापां अधिकार घेवन करतालो. विथ फूल ऑथॉरिटी सगळी अधिकार ताका आसलो. आनी ह्या सगळ्या अधिकारान हे मिलाग्री बरें तो करतालो. म्हणटकूच तो स्वामी जावन आसलो. तो एक दोनी, तो एक बरो गुरुजी जावन आसलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी ह्या स्वामीक, ह्या आमच्या क्रिस्ताक, बापाच्या एकल्याच पुताचेर आमी सोत मानूंक फावो. घोडी आमी मिसाक येता, घरा लागीं मागणें करता, बायबल पवित्र पुस्तक वाचता आनी ह्या कोरन्या वरी आमी दाखोवन दिता ओ हांव सोत मानता. पूण कांय पावटी हें वयल्या वयर जायत, ही आमची बशी चाल जायत, काळजांतल्यान मनांतल्यान सोत मानता काय. एक गोडणी सांगता. एक मुस्लीम पाद्री, ताका मावलाना म्हणटात, हे मुस्लीम पाद्री एक दीस जायते डिफरंट टायप ऑफ रिलिजियस एकठांय जाल्ले आनी सगल्यांक तो धर्माच्या लोकांक ह्या शिकवण दितालो, एक टॉक दितालो. आनी हे टॉक दितना तो म्हणटा
एकलोच देव आसा आनी तो जावन आसा अल्ला. त्याचे भायर आनीक देव ना. जेजू देव न्हय, जेजू देवाचो पूत न्हय. हाचे वयर जायती व्हडलें टोक दिवन तो कोबार करता. आनी तो कोबार जाल्या उपरांत कांय वेळान एक मनीस ताचे लागीं वेता आनी म्हणटा, जेजू देव न्हय, जेजू मनीस जेजू देवाचो पूत न्हय जाल्यार देव कोण? तुवें जेजू कोण न्हय तो सांगलें जाल्यार जेजू कोण तो सांग. म्हणटकूच फुडाराक तूं जेन्ना तुजे शर्माव सांगताय, जेन्ना तुजे टॉक दिताय, तेन्ना जेजू कोण तो सांग. कोण तो न्हय, तो कोण तो न्हय तें सांगनाकाय, पूण तो कोण तो सांग. आनी ताका ह्या मुस्लिमाच्या पाद्रीक मौलानाक ताका प्रश्न पडलो, आपण केन्नाच चिंतूंक ना जेजू कोण काय म्हूण. कोण न्हय तें आपणें सांगलें, जेजू देवाचो पूत न्हय, जेजू देव न्हय हें सांगलें, पूण जेजू कोण तो आपणें सांगूंक ना. म्हणटकूच कोण तो? प्रवादी, तूं एक बरो मनीस, एक बाकणार, कोण जेजू? आनी तो सोदूंक लागलो जेजू कोण. आनी तिणें कुरान घेतलें, कुरान उक्तें केलें आनी कुरान वाचूंक लागलो. आनी कुरान वाचता आसतना ताणें मागणें केलें, देवा म्हाका हो प्रश्न सुटावो करूंक म्हज्या मनांत आन्सर दी, म्हाका आन्सर दी. आनी कुरानान ताका आन्सर मेळ्ळें. तिणें कुरान वाचतना ताका मेळ्ळें, महम्मद हो तांचो प्रॉफेट, ताचें 4 फावटी नांव आसलें. जेजूचें नांव 25 फावटी ताका मेळ्ळें. आनी ह्या कुरानांत कितें मेळ्ळें 25 फावटी जेजूचें नांव घेवन? तो मारयेचो पूत आसलो, तो देवाचो पूत, तो मसाया, तो माखलोलो, तो आनी बाकणार, तो प्रवादी. हे भाशेन जेजूचें नांव 25 फावटी देवाचो पूत म्हूण, तो देव म्हूण ह्या पुस्तकार, तो मसाया म्हूण ताका ह्या कुरानान ताका 25 फावटी मेवलें. आनी कुरानान आनीक एक चॅप्टर आसा, आंकवार मारयेचेर, आख्खो चॅप्टरूच मारयेचेर आसा, ज्या कुरानान आनीक वस्तुरीचें कोणाचेंच नांव सांगलेलें ना, पूण आंकवार मारयेचें नांव आसा, आख्खो एक चॅप्टर आसा. आनी जेजूचें 25 फावटी नांव आसा. आनी तो आतां दुबावंक लागलो, खरेंच जेजू देवाचो पूत गाय, कुरानान सांगलां. आनी तो दुबावंक लागलो. आनी फुडें तो कुरान वाचता वाचता ताका मेवलें, तुजें कसलेय ह्या पुस्तकाचेर म्हणजे कुरानाचेर बरयल्लें आसा ताचेर दुबाव तुका येतात जाल्यार तूं पवित्र पुस्तक वाच. म्हणजे कुरानाचेर वाचता ते तुका दुबाव येतात, जेजू देवाचो पूत म्हणून तुका दुबाव येता, ओ जेजू देव म्हणून तुका दुबाव येता जाल्यार पवित्र पुस्तक वाच. आनी ह्या मनशान पवित्र पुस्तक वाचलें. केरला डिवायन सेंटर हांगा तो गेलो, पाद्रीक मेवलो, पवित्र पुस्तक वाचलें, रितीर केलें आनी आपलें जिवीत बदललें. आनी जेजू खरेंच क्रिस्त म्हणून मानून घेतलें. जेजू एकलोच बापाचो पूत आनी जेजू स्वामी म्हूण ताणें स्वत मानलें. आनी आज तो डिवायन सेंटर केरला हांगासर जेजूक परगोट करता. जाचें नांव आसलें सुलेमान, ताणें आपलें नांव चेंज केलें मारियो सुलेमान म्हूण. ताची टेस्टिमनी जायते ताणें दिल्या. गोंयांत तो आयला आनी केरला हांगासर तो डिवायन सेंटरान आपली विटनस वो आपली हें स्वत आपलें तो परगोट करता. म्हळ्यार जेजूक परगोट करता. मुस्लीम धर्म सोडून ताणें अल्लाक सोडून देव जेजू एकलोच देवाचो पूत म्हूण मानून घेतलें. जेजू देव म्हूण ताणें स्वत मानलें आनी हें स्वत तो सगल्यांक परगोट करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी क्रिस्तांव म्हणटकूच आमी क्रिस्ताक स्वत मानता. हें स्वत मानप बेश्टे वयले वयर जावंक फावना. ह्या मुस्लीम भावांत आनी हे भाशेन जायते आसात, हिंदू भाव पासून हिंदू धर्म सोडून जेजू देव म्हूण मानतात, जेजू क्रिस्त म्हणून मानतात. व्हडले व्हडले जाणार पासून शिकलेले मनीस हो आपलो धर्म सोडून क्रिस्ती धर्मान वेंग मारल्या. कित्याक? जेजू देवाचो पूत म्हूण, जेजू देव म्हूण तांच्यांनी स्वत मानलां. आनी हें स्वत ते आज आपल्या उतरा वरवीं जावं आपल्या कोरन्या वरवीं परगोट करतात. जाल्यार आमी जेंच्यानी आमी जल्माक थावनूच आमी क्रिस्तांव जल्मल्या वा आमी बावतिजमा वरवीं क्रिस्तांव जाल्या जाल्यार आमी कितें करूंक फावो? आमी ह्या जेजूक
परगटूंक फावो. तो क्रिस्त म्हूण परगटूंक फावो, तो बापाचो एकलोच पूत म्हणून परगटूंक फावो, आनी तो स्वामी म्हूण आमी परगटूंक फावो. परगटचे पयलीं आमी तें सोत मानूंक जाय. आमच्या जिवितान पयलें सोत मानूंक जाय. दुसऱ्याक सोत म्हूण तें आमी परगट करूंक जाय. म्हणटकूच आमचे सगळे हें सोत मानूंक आनी अदीक करून आमचे प्रश्न उप्रासतात तेन्ना, वादळ तुफान येता तेन्ना आमकां भिरांत येता. आनी जेजू खंय आहा काय म्हणटा आमी मागीर. ह्या कोविडाच्या टायमार जेन्ना आमकां कोवीड ही पिडा लागत जाल्यार वा आमच्या घरच्यांक लागली जाल्यार आमी म्हणटा खंय आहा काय देव, खंय आसा जेजू. जेजू आसा जाल्यार हें वायट इतलें आयज संवसारांत कित्याक घडटा, इतलो लोक ह्या दुयेंसान मरता कित्याक, जेजू हो दुयेंस कित्याक काडिना, असले प्रश्न आमकां जायते येतलेत. पूण जेजू म्हणटा आयचे वाचपान, जो कोण आपले भावार दवरता, आपले विस्वास दवरता, तो की तारोवन जडटलो, ताका की तारोवन मेळटलें, ताका की जेजू सुर्गेचें राज फाव करतलो, ताका की जेजू बरेंपण फाव दितलो. तर मोगाच्या भावा भयणो, जेजूचेर थीर भावार दवरूंक, तेचेरच विस्वास दवरूंक ह्या मिसा भिटेन त्याच बापा लागीं खतखत्यान मागुया. सगळीं उबीं रावया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. आमच्या बागीवत बापा, गोवली बापा आनी सगल्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आख्खे पोरचेक जेजूच्या मोगान एकठांवून दवरपाचो वावर तांणी हे कोतीन गोडयांनी आनी बरे भाशेन सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सगल्या देशांच्या अधिकाऱ्यां पासत मागुया. ह्या कोविड महामारीच्या वेळार लोकांच्या भलेपणा खातीर तांणी देवभिरांतीन आनी नितीन निर्णय घेवंक आनी ही पिडा नपयत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूक देवाचो पूत आनी आमचो सोमी म्हूण मानून घेयनात तांच्या पासत मागुया. सांत जुआंव बावतिस्ताचे विनवणेन देव बापाचे काकुती वरवीं तांच्या काळजा मोनाची बदलणी जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आख्या संवसारांत कोवीड पिडेक लागून लोकांक वेगवेगळे त्रास सोसूंक पडटात. घरांत मरण, एकसुरपण, गरीबकाय ह्या सगळ्या दुखांतल्यान बेगीनूच देवान आमकां निवारल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आयचे नोवेन समारंभतल्या सांत मातायस आनी सांत थॉमास समुदाय आनी सगल्या समुदायां पासत मागुया. सांत जुआंव बावतिस्ता भाशेन आमी जेजूचे काळजीदार शीस जावंक आमच्या जिवितांतल्यान ताका परगटूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता
सोमिया देवा ही मागणी जी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती मानून घे आनी आमी समजतानी अदीक अदीक तुज्या पुताक मान दिवंक तुज्या पुताक चिरसोत मानूंक आमकां तुजे कृपेन बोर हे मागणी कोत्ता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. Kieden galtai tiaudia, kieden galtai tligachi, yanik bavachata, kieden vedito vota, kieden galtai tiaudia, kieden galtai tligachi. Yaning pavachata ki devidi dobota Mosot mohaniku Moche kalizamimo Moso soto sanidu Sogli mochi chingalta म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देवा आमच्या बापा बागयोन जो हांव स्नान दाताराची तयारी आमी कोत्ता आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान ती देणी तुका मानो ह्या गुटांत आमी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताक व्हडा भावार्थान वळखता दिसांच्या कोरण्यांनी त्या सोडवणाराचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत इबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरपता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo sorves porto, s'organizzo sarbola, tuccia voi bova. O sorghito casoi soi, o sorghito casoi soi, sormes fora cenavi, pietata casoi. O sorghito casoi soi, o sorghito casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणेन उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गोड परगटुया. सोमयाचे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन म्हण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड हें रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिचो पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुवांव बातिस्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जा, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो इग्रायज सयत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुनवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटके पुत्र आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवडकी चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले, देवाचे शेले, संसाराचे पाप काटले. आमची
देवाची शिली संसाराचे पाप कातले आमची काबूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दे, शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बोबोबीत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं दासरल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सौम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सौम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कसोन देवोन आयलोय आमचे सारको मोनेस जालोय. तुझे येवजोन जाले आमचे मोदे बेडाकोचे. सौम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सौम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. मोच्या सोयबान कांतो जालोय जागरा रुपान दिसते पडलोय. आमची कांतां उडोयता शांती तुजी आमकां. सौम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सौम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारा वरवीं तूं म्हजे भितर आयलाय म्हूण हांव सत मानतां. आर्गां आनी मोहिमा तुका. हें भाग म्हाका फावो काय जेजू? केदींच फावो ना. पूण तूं बरो आनी दयाळ म्हूण तुजे काकळुतीन तूं म्हजें मेळेपण धुवन काडटाय. हांव कुडीन मोनान आत्म्यान आनी चिंतनांनी पर्यान ओस्कोत. पूण म्हज्या ओसोतकायांनी तूं ओदीक म्हजे भितर रिगून रावंक सोदताय म्हूण हांव कितलो खुशाल. म्हजें किरकोळ कालीस तुका सगळे शक्तीन दिनवास दिता. तुका सगळ्या वेळार एकवटून रावंक प्रयत्न करूंक म्हाका शिकय. तुज्या निर्मळपणान म्हाका निर्मळ कर. जसो तूं मोवाळ तसो म्हाकाय मोवाळ कर.
म्हजें जिवीत तुज्या आसन्यान उजवाडीत जावन दी. म्हज्या सांगाता राव जेजू. आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां स्वर्गीचो उंडो खावून दिवन पोसली. बागयोन जुवान दाखोवन दिल्ल्या आमच्या पाप काडूंक उडयतल्या मेंढऱ्याक ह्या उजवाडाच्या रुपान आमी घेतला म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखता. त्याच मेंढऱ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान जोडलोली सोडवून बागयोन जुवांचे विनवणेन सपूर्णयेन आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आग्नेल डायस आमच्या मध्ये येवन ही मिसाची भेट आमकां बेडली देखून आमी ताका दिन वाचता. आनी सिनमारींग ताचो भाव एक प्रिफेक्ट कसो तो तसोच प्रोक्युरेटर ताच्या भावराचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. तशेंच आयची मांडावळ करतले नोवेनाची सेंट मातायस समुदाय मारा 4 आनी सेंट थॉमस समुदाय मारा 5 तांकांय बी दिन वाचता. बरे भाशेन ह्या मिसाची मांडावळ केली देखून. आनी आमच्या दिनवासाची भेट कशी फादर आग्नेलाक एक ल्हानशी आमी भेट करता. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकर. Resonare febri mirages torum famuli tuorum solve polluti labiriatum sancte मग आमचे पासून भोव भाग्योन स्नांतार हांव. आमकां फावो जावचे देवान बसायलो ते. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बसलेल्या सुरमंडळाक घेवंक तुजे प्रोजेक्ट तयार करचे खातीर भाग्यो जावंक तुवें उपसयलोय. आमच्या पातके जिणेक पाठ करून आमच्या सुरमंडळाक जेजूचा सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांतीन आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचें नांव वे. आमेन. देवाचो आदर आमचे सोबे आसूं. आमेन. Sogles tuce tai bocia pace sol milagrizo mormadirice ci ved miracol piracitace ne che doniazo quanto da coite sanciva baptis patronam cia su canani ducan velar soglia ami patieta adaratuja mokta kenatamka sandinaka sajivam baptis patronamcha sukanani dukan velar soglia ami patieta adaratuja mokta kenatamka sandinaka.